आसगावांतल्या प्रदीप आगरवाडेकरांच्या घरांत घुसून तांचे सयत तांच्या पुताचें अपहरण केल्ले प्रकरणात गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जातली। पुलिसांची चूक आसल्यार तांकांय निलंबित करतले। इतलेच न्हय जाल्यार आगरवाडेकरांचे मोडिल्ले घर सरकार बांदून दितले आनी ताचो खर्च मोडिल्ल्या कडल्यान वसूल करतले अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। मंगळारा दिल्लींतल्यान गोंयांत पावल्या उपरांत राती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शोलचे आमदार डिलायला लोबो हांचे वांगडा आसगाव वचून प्रदीप आगरवाडेकरांच्या मोडिल्ल्या घराची पळोवणी केली। मुख्य सचिवा वरवीं आसगाव प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या। गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय जातली। तशेंच गरज पडल्यार पूजा शर्माकूय गोंयांत हाडून तिचेर कायदेशीर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आसगाव हांगासर वयर प्रदीप आगरवाडेकर माझे घर आणि ताच्या फॅमिलीचेर जो इन्सिडंट जालो, हांव दिल्ली आशिल्लो। आज सकाळी दिल्लीच्यान आयला आनी तो दिल्लीच्यान टोटल म्हाका आमचे आमदार बाब दिलायला लोबो हांणी फोन करून सांगलेलें म्हाका, मायकलूय म्हजे कडेन कंटिन्युअसली ह्या विशयाचेर उलयतालो। आयज दिसभर वेगवेगळ्या कामांतल्यान बिजी आसल्या कारणान हांव दिसाळी येवपाक पावलो ना, पण हांवें आतांच आमदार दिलायला लोबो फोन केलो आनी पर्सनली बाब प्रदीप आगरवाडेकरा कडेन येवन ताजी आनी ताच्या मिसेसीन पुराय स्टोरी म्हाका सांगली। एक गजाल मुद्दामून सांगता, तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीत सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो। म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो। बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा। पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हें सगळें करपाक जाय आसलें। बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीत गुंड हाडून हें चलचें ना आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला हे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या। फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना। त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही 100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस जाल्यार ताचेर एक्शन जातली। तांचें म्हणणें एकट्याक धरला न्ही, उरलेल्या 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकांय अरेस्ट करतले। वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला, बींग अ लेडी शी इज इन मुंबय। आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली। जो हांगासर लॉ एंड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना। तेणें इमिडिएटली तेजेर एक्शन घेतली, तेणें इन्क्वायरी बसयल्ली आहा आनी तेचे भायर जे लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा कितलेशेच आसागांवच्या लोकांनी हनुमान बाब आमचो सरपंच तेणें ताका सपोर्ट दिलो। सगळे कांय लायक मायंडेड पीपल NGOs खूब जाणांनी ताका सपोर्ट दिलो। हांव खऱ्यांनीच उपकारी सगळ्या लोकांचो आनी ताका न्याय आतां मेळपाक जाय, म्हणजे तेजें काम जें मोडलां तें परत सारकें करून दिवपाक जाय। हांवें जो सकाळीं डिमांड घातलेलो की तेचें घर बांदपाक जाय, हिंगा राजकारण करप ना म्हणून। राजकारण नाका, आमकां घर तेंचें बांदलेलें जाय। म्हाजो फर्स्ट इंट्रस्ट आसलो की तें घर परत स्टार्ट करप बांदप आनी पयशे जे आहा ते जे कोणें मोडल्या ती कोण शर्मा पूजा शर्मा कोण तेणी फारीक करूंक जाय। आनी आयज मुख्यमंत्र्यान रायट डिसिजन घेतला की PWD चो कॉन्ट्रॅक्टर बांदतलो आनी जे पयशे रिकवरी आहा ते तेजे कडसून एरियाज म्हणून टॅक्स कलेक्शन रेव्हेन्यू एरियाज म्हणून तेजे कडसून रिकवर करून घेतलो। ते इम्पॉर्टंट डिसिजन आहा आनी हांव रावता की चीफ मिनिस्टरान सांगला। गोमंतक TV खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार।